प्रितीच्यानो हो काळ आद्वेंताचो काळ जायत्या फिरगोसांनी आनी जायत्या गांवांनी गोठो करपाक सुरू जाल्यान. अशेंच एका पादविगारान आपले फिरगोजेन एक व्हडलो गोठो करपाक येवजिले. देखून ताणें समुदायांनी वावर वांटलो. 3 समुदायाक एक समुदायाक 3 येतेग रायांच्यो पालासी बांदूंक सांगल्यो. चवथे समुदायाक हेरोद पातशायेची पालास बांदूंक सांगली. 5वे समुदायाक ताणें माउंटन्स दोंगर बांदूंक सांगले. 6वे समुदायाक गोठो करपाक जेजू सोलमतलो ती सुवात तो करपाक सांगली. 7वे समुदायाक एक शेत करपाक सांगले. 8वे समुदायाक एक अरोणे करपाक सांगले. आनी 9वे समुदायाक प्रितीच्यानो ताणें सांगले येतेग रायांची पालासी आसात थंयसर ते 3 रस्ते करपाक जे जेजूच्या गोट्याशी पावयतले. आनी सगळ्यांनी आपआपल्या समुदायान दिलो वावर पादविगारान सांगले प्रमाणे ताणें बरे तरेन एकचारान सहभागिलेपणान हो वावर केलो. कोणी 9वी समुदाय आसली ताणें आयकून घेवंक ना. ताणें आपणाक जाय ते भाशेन हे 3 रस्ते बांदले आनी हे 3 रस्ते पालासेशी नासले. आनी देखून लोक जेन्ना हो गोठो पळोवंक येताले भुरगीं पुर्यान म्हणटालीं दाडा पळयात येतेग रायांक हे पालासींतले गोट्याशी वचपाक रस्तो पुर्यान ना. गोठो बरो जालो पूण एके समुदायाक लागून तांणी एकचारान एकामेकाक विचारूंक ना आनी सांगलोलें आयकूंक ना. सहभागिलीपणान चलूंक ना. देखून बऱ्यांतलो बरो गोठो फेल कसो जालो ह्या 3 रस्त्यांक लागून. प्रितीच्यानो आमकां एकामेकाची गरज. आमी एकामेकाचेर दवरलेलीं आसात. वी डिपेंड ऑन ईच अदर. आनी देखून प्रितीच्यानो आमी एकामेकाचो सहकार सोदता आनी सहभागिलीपणान आमी जिवंक जाय. आनी एकचारान सगळीं तर एकचारान जिली जाल्यार सगळें बरें जाता. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां जेरेमिया प्रवाद्याच्या आपोवण्याची खबर मेळटा. थंय तो देवाक सांगता हांव भुरगो म्हजे लागीं उलोवंक जावचें ना पूण देव ताका आपलो आदार सहकार बासायता आनी देवाच्या आदारान देवाच्या सहकारान तो आपले मिसांव हे कठीण मिसांव देवान ताका दिलोले ते मिसांव बेस बरे तरेन पाळटा. दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो सगळ्या मनशाक एक मातयेचें आयदन कशें करता. हे मातयेचें आयदन असोक ते पडल्या ताटून फुट्टा डेलिकेट ते सांबाळूंक जाय. मनशाक ह्या मातयेच्या आयदनाक सर करतना मनशाची असोकताय आसा म्हूण पावलो सांगता. आनी देखून हे असोकतायेन तो तर एकचारान म्हणजे सारकें आयदन असो जियेतलो जाल्यार देवाच्या सहकाराची देवाच्या आदाराची आनी एकामेकाच्या सहकाराची गरज. कारण आमी सगळीं आनी हे असोकतायेन आमकां देवाचो आदार जाय आनी एकामेकाचो आदार जाय. आयच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां जेजून हे देवान दिलोले मिसां एकमोडो एकटोच ताणें जावं शाती पावोवंक ना. ताणें पयले सुवातेर 12 आपोस्तलांक वेंचून काडले ह्या मिसांव फुडें व्हरपाक. ताणें आपले सहकारी केले आनी तांकां एकचारा पासत पर्यान जेजू बापाक मागणें केलें बापा सगोट एक जावं. आनी शिव वर्तमानांत तुमी आयकलां 12 जाणांक वेंचून काडले पूण आयज जेजू 42 जाणांक वेंचून काडटा. आनी आमी पळयता जेजू ह्या 42 जाणांक जो तो वेचो आसलो जे सुवातेर तो देवाचें उतर पडकोडचो आसलो जेजू ह्या 42 जाणांक दाखयता म्हणजे तांकां आपल्या मिसावान सहकारी करता. आनी आमी शिव वर्तमानांत आयकलां जेजू तांकांय एकमडे धाडना एकटो एकटो तूं ह्या गांवान वच तूं त्या गांवान वच तसो धाडना. जेजू
आयच्या शुभ वर्तमानान आयकला दोगांक धाडटा. एकट्याक धाडिना, दोगां म्हणजे बाराबोर एकामेकाच्या सहकारान, एकामेकाच्या आदारान, एकामेकाच्या एकचारान तांणी जेजून दिलेले मिसांव फुडें व्हरपाक जाय. त्रेक देवाक तर आमी पळयत जाल्यार त्रेक देव मनशाच्या सोडवणे पासत एकचारान आनी सहभागिलेपणान वावुरता. पयले सुवातेर देव बाप रोचनाक मनशाक रोचता. दुसरे सुवातेर देव पूत जेजू क्रिस्त ह्या सगळ्या मनशाची देवा बापान रोचलेली रोचण्याची आनी ह्या मनशाची सोडवण करता आपलो जीव कुर्सार पर्यंत दिवन. आनी तिसरे सुवातेर देव पवित्र आत्मो जेन्ना जेजू ही सोडवण मनशाची सोडून घेतली, पूण जोण एकल्यान ती आपणावपाक गरज, जोण एकल्यान वावुरपाची गरज. आनी देखून हो पवित्र आत्मो जोण एकल्याच्या मनशाच्या जिवितान करून रावता, तांकां आदार करूंक, तांकां पवित्रतायेन बरोवंक आनी हे जेजून जोडलेली सोडवण जोड मनशान ती आपणावंक पवित्र आत्मो दर मनशाक आदार करता, आपल्या विराट मनशाच्या सांत करता. तर प्रितीच्यान मनशाचे सोडवणे पासत देव बाप रोचणार, देव सोडवणदार आनी देव पवित्र आत्मो सँक्टिफायर पवित्र एकट्याकूय सहलिपणान आनी एकचारान तेकूय जोण वावुरता आनी इतले एकचारान वावुरता की ते जोण जायन ते जोण एकूच देव आसा. इतलो तांचे मदें एक आसा प्रितीच्यानो. तर आमी सगळ्यांनी एकचारान वावुरता. जेजून जेन्ना 5 लोकांची भूक मारलोली, ती एक व्हडली मिलाक केली. कांयच नासतना पर्यंत जेजू उंडे करून येताले, नुस्तें करून येताले, पूण जेजू तांकां आदार सहकार सोदता. तुमचे कितल्या उंड्या, तुमचे लागीं कितल्यो मासल्यो आसा, येशीच घेवन येता. तेन्ना जेजून मिलाक करतना एका एकाच्या उंटीन हे उंडे आनी मासल्यो घालून जेजू आपल्या शिसाक वांटूंक सांगता. म्हणजे आदार सोदता, तांचो सहकार सोदता आनी सगळो लोक उपरांत पर्यंत जे उरला पर्यंत एकठांय करूंक आपल्या शिसांक सांगता. तर प्रितीच्यान जेजून आपल्या शिसांचो सहकार सोदलो, आदार सोदलो. तर प्रितीच्यानो आमी जेजूची फाटलावदारां, आमी पाद्री तुमी माद्री गृहस्थी कसो जेजू एकाच मिसावांत वांटो घेतना आमी सगळ्यांनी एकचारान आनी सहभागिलेपणान वावरूंक जाय. तेन्ना फिरगो तुमी वावुरता तुमच्या पाद्रीकाराक सहकार दियात. एकचारान तर फिरगोज वावुरता जाल्यार पाद्रीकार आनी सगळो लोक सगळीं तर एक तुमची फिरगो भावार्थ वाडटली आनी जेजूच्या मिसांव ती बरे तरेन पाळोवंक पावतली. तुमचे वांगडी जेन्ना PPC मेंबर्स समुदायाचे फुडारी आसात वावुरता तेन्ना एकाचेरूच वावर नाकात. तुमच्या फुडाऱ्याक सांगात दियात, सहकार दियात. एकचारान एक समुदाय कसो, एक वाडो कसो वावरूंक गोजेन वावरूंक प्रयत्न करा. प्रितीच्यानो आमी जियेता तेन्ना जेजूच्या मिसांव बेस तरेन जाता. दुस्मानकाय पयस करून, सगळे वेगळोचारपण आसा ते पयस करूंक, सगळे आमचे सगळेपण आसा ते एकामेकाच्या आदारान आनी सहकारान भरून जावं गोव आनी बायल फामील कशी जियेता तेन्ना गोरवाच्यान घोडे थोडे वस्तू करूंक जायना, लोकांनीच्यान घोडे थोडे वस्तू करूंक जायना, भुरग्यांनी घोडे थोडे वस्तू करूंक जायना. पूण तुमी सगळीं फामील कशी सगळ्यो वस्तू एकामेकाच्या आदारान करूंक जाता. तो सहकार आनी एकचारान जियो हेच करपाक आमकां बाबा फ्रांसीस शावेर वचत सोदुया. तो पर्यंत एकचारान जिया. इतलो पोर आसलो इस्पान्यांत तो गोंयांत आयलो, भारतांत आयलो, तरी आसतना एकमोडो ताणें वावर करूंक ना. कितें गरज आसली, कितें हांगा घडटालें तो आपले उद्देशी आपल्या वडिलाक इनासलो सांगतालो, गोमयतालो आनी ताचेंय
जालो वांगडान तो सांगाती जियेलो एक जियेलो आनी सहभागिलीपण जियेलो आयज ताचे परबे समय ताची देख घेवन आमी आनी सहभागिलीपणान जेजूच्या मिसाळान वांटो घेवया.